नमस्कार. लोकसभा वेंचणुको हालींच जाल्यात आनी ह्या वेंचणुकेन विरोधी पक्षांक लोकांनी अक्षरशः किकोत केल्ले, मिडियांनी किकोत केल्ले की तांचे कडेन कांय जावचें ना, ते वीक, ते जिखून येवचे नात, फाटल्या वेळा परस कमी जातले काय कितें तांचे आंकडो, अशे तरेची चर्चा चलताली. दुसऱ्या अर्थान लोकशाय, घटना, आमचे लोकशायेंतल्यो संस्था हांकां काबार करून उडोवपा कडेन एक सरकारी प्रवृत्ती दिसताली. इतलेंच न्हय जाल्यार हिंदू राष्ट्रवाद लोकशाये परस चड व्हडलो जाता काय कितें अशे तरेची चर्चा चलताली. पण भारतीय मतदारांनी दाखोवन दिलें की आमकां लोकशाय जाय आनी फकत लोकशाय नाका तर आमकां ती चड जाय, आमकां चड लोकशाय जाय, ती लोकशाय चड वाडिल्ली जाय. ह्या फाटभुंयेचेर जे जे कितें निकाल आयल्यात ते निकाल अजाप करपी आसात. म्हणजे लोकांनी किकोत केल्ले, मिडियान खिजगणती घेवन आशिल्ले अशे विरोधी पक्ष ह्या वेळार बरी कामगिरी तांणी केल्या आनी ते तांचो स्पिरीट वाडला अशें तरेचें आमकां दिसता. सो हें जें पळय कितें घडलां वेंचणुकेन तें कोणाचें काम? विरोधी पक्षाचें काम, तें सोशल मिडियाचें काम, मतदारांचें काम, काय जी सिवील सोसायटी आमी म्हणटात तातूंत भितर आयली, सोशल मिडिया आयलो, तातूंत भितर इंडिव्हिज्युअल विचारवंत आयले, तातूंत भितर बुद्धीवादी आयले आनी तातूंत भितर NGO आयले. हांचें काम आमी ह्याच विशयाचेर आज चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळींत हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमचे कडेन दोन मानेस्त आसात, हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन सबिना मार्टिन्स, ज्यो सिवील सोसायटीन खूब वर्सां काम करतात. बायलांचो साद ह्या संघटनेन तांचें खूब भरीव अशें योगदान आसा. त्या भायर गोंय घडोवपाचे नदरेन ज्यो ज्यो चळवळी फाटले 30-35 वर्सां जाल्यात तातूंत सबिनाचो एक्टीव सहभाग आसा. आमचे कडेन राजेंद्र देसाय आसा, जे जाणी संपादक म्हणून, पत्रकार म्हणून, एक लेखक म्हणून खूब बरें काम फाटलीं कितलींशीं वर्सां केलां. हांव सगळ्यान पयलीं सबिना तुजे कडेन येता. सावथ गोवाचें इलेक्शन ज्या पद्दतीन काँग्रेसीन जिखलें तें खूब जाणांक अजाप दिसलें, आमकांय पत्रकारांक अजाप दिसलें. कारण पत्रकारांनी धरिल्लें की काँग्रेस जिखतली काय ना आमकां कळना म्हणून, कारण काँग्रेसी कडेन ऑर्गनायजेशन ना. काँग्रेसीची तिकेट लेट डिक्लेअर जाल्ली. इतलेंच न्ही तर विरियातो फेर्नांडीस हो खुबश्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पावूंकूच नाशिल्लो. अशे परिस्थितीन तो जिखलो कसो? हातूंत भितर काँग्रेसीचो रोल आसा काय आनी कितें घडलें म्हणून तो जिखला? म्हाका दिसता की लोकांमध्ये खूप तिडक आसली सरकारा बद्दल आनी खुबशे विशया बद्दल. सो आतां आमी हांव संघटनांनी काम करता. एक आमचे बायलांचो सादाची संघटना आसा आनी आमी बाकी संघटना बरोबरूय आमी काम करता. सो आमी समज तूं विमेन्स ऑर्गनायजेशन पळयलें जाल्यार बाकीची विमेन्स ऑर्गनायजेशन आसा. तेन्ना आमकां दिसलें की आमी जेन्ना हे बायलांचे विशय जेन्ना आमी मांडले, खुबशे इश्यूज मांडले आमचे एकूय इश्यू सरकारान एड्रेस करूं ना. ओके, सो आतां आमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन्यो जायना, आमी ते क्वॉर्टरली मिटिंग्स मागताली, 5 वर्सां जाली ती. सो तूं हांव तुजे कडेन ह्या सगळ्या हाजी येता. सो तूं म्हणटे अशें की जे सावथ गोवान जे पळय घडलां त्या लोकांचो राग, आनी हो लोकांचो राग पळय जो आशिल्लो ताका एक दिशा दिवपाचें, ताका एक डायरेक्शन दिवपाचें काम सिवील सोसायटीन केलें, तुजें ऑर्गनायजेशन केलें आनी तातूंत भितर लोकांच्या मनान एक पक्के बशिल्ले. हांव एग्जाम्पल्स दिता. सो हें हांव विमेन्स ऑर्गनायजेशनाचे बद्दल जाल्यार खुबशे इश्यू मांडले. सो स्किमी टायमार पावना, मागीर रॅशन मेळना, वेगवेगळे इश्यूज असले. ओके, आनी जशें आमी म्हणटा ऑल इश्यूज आर विमेन्स इश्यूज, ती आमी गोवा बचाव अभियान सारकी संघटना आसली. ती गोवा बचाव अभियान खुबशी संघटना एकठांय जावन एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गनायजेशन्स एंड इंडिव्हिज्युअल. आनी आमी पळयली की हे जे ऑर्गनायजेशन्स आसा ते पयलीं खंयचे ना जाल्यार खंयचे तांचे पर्सनल चॉयस आसता, पार्टीचे या आमदाराचे या कितें. पूण ह्यो पावटी हांवें पळयलें की सगळे संघटना जे आशिल्ले पयलीं तेंचे खंयचे कडेन एफिलिएशन्स या बरेपण आसले, पूण सगळ्यांचे हे पावटी हांवें पळयलें की सरकारा विरुद्ध खूब राग आशिल्लो. कितें जे इश्यूज जे आसले, ही संघटना इश्यूजाचेर काम करता, ते इश्यूज सरकारान लक्ष दिवना आनी दिवना वेल्यान सिवील सोसायटी ऑर्गनायजेशनाचेर एक खूब ह्युमन रायट्स वायलेशन जाले. तुमचेर केसी घाल्यो, तुमकां त्रास दिवपाचो प्रयत्न केलो. सो मच सो आमी आतां GBAचेर इतलें व्हडलें आंदोलन केलें, आमकां मिटींग घेवपाक लोया मैदानाचें परमिशन दिवना. गुड. सो लोकां भितर एक राग आशिल्लो, तो राग तुमी आनीक वाडयलो आनी एक सरकाराक तुमी एक चेपणा खाला दवरलो. राजन बाब, तुजे कितें अनुभव आसा ह्या संदर्भात? म्हाका दिसता की जेन्ना अशे जे जबाबदार लोक आसा, लोकशायेन जाणें काम करपाक जाय खऱ्या अर्थान, ते जेन्ना आपलें काम करपाचें बंद करता. फॉर एग्जाम्पल आमी आमचेच घेवया, आमी पत्रकार जेन्ना आमचे
ड्युटी सारकी करना, आमी सारके फॅक्ट्स लोकां मुखार हाडना, आमी चेपणां सकयल जेन्ना काम करता किंवा बाकीचे जे जबाबदार लोक आसा, पॉलिटिकल पार्टीज अशे धरुया, जेन्ना ते आपलें काम करना तेन्ना सामान्य नागरीक हो खंय तरी अस्वस्थ जाता आनी तो फुडाकार घेता. म्हाका अशें दिसता की हे इलेक्शनाक सामान्य मनीस जाणें जशें साबिनाबाईन सांगलां की लोक अस्वस्थ आशिल्ले, लोक बेजार आशिल्ले, खंय तरी पॉलिटिकल पार्टी कमी पडपाक लागल्यो, अपोजिशन एस्पेशली, तेन्ना लोक उठले, लोकांनी सगळे जो राग आनी हें आसा ताका लोकांनी रस्त्यार राग व्यक्त करपाक सुरवात केली आनी तातूंत कांय गोश्टीची जी एक चुकीचे हें म्हणा डिसिजनां म्हणा किंवा आनी कितें ताका ओपनली लोकांनी विरोध करपाक जेन्ना स्टार्ट केलो तेन्ना खंय तरी एक वातावरण सो दिस इज ए people's political movement. And I'm telling you की आता पॉलिटिकल पार्टीज असता आणि पयली संघटना जी असली से इवन आमची संघटना आमी इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान केन्ना पार्ट घेना आणि आमी कोणाकूय सांगून आमचे एज एन ऑर्गनायझेशन अमक्याक वोट करा अमक्याक वोट करनाका अशें आमी केन्ना म्हणना. कित्याक म्हणला पूण बोला पळय अरे दिस इज आवर स्टँड वी आर इलेक्टोरल if you don't like the policies of the BJP, but we have opposed policies. So what I'm saying is civil society organization येता तो मागीर काँग्रेस सरकार यो बीजेपी सरकार यो आनी खंयचो सरकार यो आमकां कितें इश्यूज आमकां मांडपाक जाय ते आमी मांडटा आमी झगडटा. ओके पूण सगळ्या सरकारा कडेन आमी आतां इतली 30-40 इयर्स बी आतां सगळ्या सरकारा कडेन आमी आमचे विचार मांडला. पूण आमी तर हिस्ट्री पळयत जाल्यार हे सरकारान जे लोकांक जेन्ना इश्यूज घेवन वयता अपॉइंटमेंट सुद्दां दिना सरकार. सो ह्या सरकाराक कोण सपोर्ट करतलो. एक्झॅक्टली. सो हांव तेच म्हणटा की तुका बरें दिसलें की सावथ गोवान तो इम्पॅक्ट जालो. या व्हेरी गुड. वी वर व्हेरी हॅपी. म्हाका कोणें विचारलें की पूण कोणू सरकार यो आमकां झगडपाक जाय ते आमकां झगडचें पडटा. पूण हांवें कितें म्हणलें की समज भरपूर पावस पडटा आनी मातसो पावस पडटा काम करपाकूच जाय पूण आमी कमी पावस पडल्यार आमकां भायर वचून काम करपाक जातलें. भरपूर पावस पडले जाल्यार आमी भितर उरतले. म्हाका राजन सांग की जो इम्पॅक्ट जो लोकांचो राग असंतोश जो पळय कितें आसा जो दिसता आमकां तो सावथ गोवन दिसलो तोच असंतोष नॉर्थ गोवन कित्याक दिसलो. एक श्रीपाद नायक पळय आतां सावथाक तशें पळोवपाक गेल्यार दोगी जाण नवे पूण हांगा एक एंटी एक वेव म्हणना पूण एंटी एक कितें तरी एक वातावरण श्रीपाद नायकाचें स्वता ताचे विरुद्ध आशिल्लें. पण 5 वेळो जिखून आयलो 6व्या वेळार दुसरे लोक अशेंय म्हणटाले बीजेपीतलेच लोक ताजो इम्पॅक्टूच दिसनाशिल्लो मिनिस्टर आसतना इतले वर्सां. बीजेपीचे कांय जी पळय कितें सावथ गोवाक जी पळय कितें तांचे पळय कितें नश्ट धोरणां चलताली ती हांगा चलताली तरी आसतना तो चड मतान जिखून येता. लोकांनी हांगा 2 पद्दतीन एक हें केला डिफरन्शिएट केला. तातूंत विर्याद बाबाच्या बाबतींत अशें लोकांनी हें केलां की ताजें फायटींग स्पिरीट लोकांक खबर आसा. तो मनीस प्रत्येक इश्यूचेर उबो रावला सारकें आनी भिनासतना उबो रावला सारकें लोकांच्या बरोबर रावला. केसी जाले तरी केसी घाल्यो त्योय केसी ताणें सगळ्यो खंय तरी सारकें सस्टेन करून तो उबो रावलो. बरोबर. आनी लोकां मदीं जेन्ना एखादो मनीस असो जेन्ना दिसता लोकांक एक सहानुभूती तयार जाता. एक ताच्या बद्दलची एक बरी भावना तयार जाता. आनी इलेक्शनाक जेन्ना तो रावलो आनी जेन्ना बीजेपी कडल्यान ऐन वेळार जेन्ना कॅन्डिडेट म्हाका म्हाजो पल्लवी देंपेक राग ना किंवा तांचो विरोध ना तांचेर पूण म्हाका अशें दिसता की बीजेपीन जी कांय अशी म्हणजे तुमी इमेजिनूय करपाक शकना अशी कांय जी डिसिजनां घेता इलेक्शनाच्या बाबतींत ते म्हाका दिसता की पल्लवीचें नॉमिनेशन किंवा तांकां जी टिकीट दिली ताजे फाटलें जस्टिफिकेशन कांयच ना. पार्टीन अजुनूय ताचें जस्टिफिकेशन दिवना की बाकीचे कॅडराक नरेंद्र सावयकर आसूं किंवा ते बाबू कवळेकर आसूं किंवा ते बाकीचे जे कॅन्डिडेट आसा रमेश तवडकर आसूं हांकां टिकीट दिनासतना पल्लवी देंपे हांकां टिकीट कित्याक दिली हाचें जस्टिफिकेशन आतां बायल मनीस म्हणूनच तिका दिली अशें म्हणटा पूण आनी बायलो आशिल्ल्यो न्ही ज्यो ग्रास रुटाचेर काम करताल्यो जी सविता तवडकरा सारकी किंवा विद्या गावडे सारकी हे लोक काम करताले एक्चुअल फिल्डान काम करताले तांकां कित्याक ना पल्लवी देंपेक कित्याक. आनी म्हाका दिसता की खंय तरी वैचारीक जी इन्कम्बन्सी आसा न्ही ती पल्लवी देंपेक खूब पडली ना पूण त्या अर्थान जाली वाय नॉट. म्हाका दिसता की more than the candidate, it was against the government. Which is a verdict was against the government. ते आमचे सबिना म्हणटा न्ही ते म्हाका सुद्दां कित्याक पडटा जाणा वेल्यान मरे
पल्लवी धेपेच्या बाबतींत मरे दोन तरेचे हें जालें. एक पार्टी भितर असंतोश आशिल्लो, पूण पार्टी कितें करता रोखडो आदेश काडटा तांकां लायनीर हाडटा, तशें तांकां लायनीर हाडिल्ले. दुसऱ्या अर्दान सरकाराची केदी व्हडली शक्ती सावथ गोवान देंवली. Yeah. दुसऱ्या अर्दान आनी वेल्यान म्हणजे इतलें तर हांव म्हणन की प्रमोद सावंतान म्हाका दिसता नॉर्था परत चड सावथ गोवान काम केलें, campaigning पार्टी चड जालें. कॅम्पेनींग चड केलें, जालें, कारण हा. तांकां खंयच्याय पद्दतीन मोदीक दाखोवन दिवपाक आशिल्लें केंद्रान ही कॅन्डिडेट दिला तिका हें हाडप. पूण अशें आसतना हांव म्हणटा नॉर्थ गोवान कितें जालें कॅन्डिडेट. ताचें उत्तर हांव दिता. हय नॉर्थ गोवा BJP कडेन जो काँग्रेस कडेन जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो ह्या पयलीं टेस्ट जाल्लो ऑलरेडी. Correct. आनी भाई खलप हो एज हे म्हणून इंटेलॅक्च्युअल किंवा हे कॅन्डिडेट खूब बरे आशिल्ले. हय पण लोकांक हे वेळार अशें दिसूना की आमी खलपाक हाडचो आनी श्रीपादाक उडोवचो. श्रीपादाक अशा खातीर उडोवपाक लोक तयार ना की श्रीपाद निदान आमचें वायट तरी करचो ना. म्हणजे श्रीपादा सारको कॅन्डिडेट निदान आमकां येवन सतोवचो ना. ना पूण हांव म्हणटा की त्रास पळय, तरी करचो हांव ना. म्हणटा अशें की नॉर्थ गोवान तो लोकांनी पिपल्स मुवमेंट केलो. कारण खूब क्लियोफात बी अशें काही जे राजकीय साऊथ गोवा. सॉरी साऊथ गोवान क्लियोफाताचो बी कमेंट आहा की साऊथ गोवान इलेक्शन वॉज BJP अगेन्स्ट पीपल अशें तो It सारकें. was BJP हय. against people. हय, So सारकें, मागीर बरोबर. कोणूय कॅन्डिडेट आसूं people would have worked against. But then why use why North Goa could not elect See, a opposition candidate? as you can see, the posturing was of the government. Yeah. Yeah. They made South Goa a prestige fight. Okay. They didn't bother much about North Goa. So as you said, ki sogle CMs on the whole party, magir, right from the Prime Minister to Home Minister. Correct. So there's so much of here ki electioning. And dusro rag aslo ki तुम्ही लोकांचे इश्यूज घेना आनी मणिपुराचो एक भरपूर इम्पॅक्ट गोंयान जालो की आनी आमी जेन्ना सुद्दां हो इश्यू घेतलोलो की मणिपूर वॉज बर्निंग ओके वी वॉन्टेड टू मीट द गव्हर्नर आनी जेन्ना हो मुवमेंट जालो अगेन्स्ट मणिपूर सिच्युएशन रेप्स एंड वॉट एवर आमी जेन्ना प्रेसिडेंट येयले तेन्ना आमी तांकां मेमोरंडम दिवपाक वताली. They were ready, पण हांगा स्टेट लेवलाचेर आमकां मेळपाक दिवना. ना पूण हांव तें म्हणना म्हजो प्रश्न अशें तुमी दोगूय जाण मोस्ट स्पेसिफीक जाप दिनात. म्हजे प्रश्न जो उचंबळाय सावथ गोवा आशिल्ली ती नॉर्थ गोवा कित्याक ना. पळय तुमचे नॉर्थ गोवा सी नो पण नॉर्थ गोवा आय कॅन से तूं रावता नॉर्थ गोवा तूं ज्या घरान रावता ताचे भायर खणून दवरला पण 3 वर्सां पणजे स्मार्ट सिटीच्या नांवान सगळे उध्वंस करून उडयल्या. वॉर झोन जाला पणजे. कला अकादमी काबार करून उडयल्या. दीस कला अकादमी इज ए सिम्बॉल ऑफ कल्चर ऑफ गोवा न्ही. हें सगळें जावन दुसरे नॉर्थ गोवाचे जे पैकी चल्लां दर्यावेळेचेर सगळी घाण ड्रग्स धरून सगळें. सो नॉर्थ गोवा इम्पॅक्ट चड आसा लोकांक त्रासाचो. पूण नॉर्थ गोवान तो त्रास दाखयलो ना. नॉर्थ गोवा पीपल आर एंग्री पूण ते जे कितें म्हणटा ते सिव्हिल सोसायटी भायर सरपाक जाय आशिल्ली ते नॉर्थ गोवान जावना. पण आवाज उठयला लोकांनी आवाज उठयला पूण ते इट डीड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू म्हाका एक सांग इलेक्टोरल चर्च इन्स्टिट्यूशन एज सच हॅज प्लेड ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. एवरीबडी सेज अबाउट इट. आय एम टॉकिंग पॉझिटिव्ह. चर्च इन्स्टिट्यूशन एकमेव अशी इन्स्टिट्यूशन जी ओपिनियन पोल धरून ते आतां पॉझिटिव्ह काम करता. गोंयकारांक एकठांय करता, एनवायरमेंट इश्यूज घेता, कल्चर इश्यूज घेता, वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल इश्यूचेर खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. अशा परिस्थितीन भितर चर्च काम करता. चर्चीचो इम्पॅक्ट चड सावथ गोवान जालो नॉर्थ गोवान जालो ना. सी चर्च काम करता म्हणजे की चर्च जनरल डिरेक्शन्स दिता. करेक्ट. पूण जे मोबिलायझेशन जे करचे आसता ते लोकांकूच करचे पडटा. ते वचून आय हॅव नॉट सीन की वचून लोकांक मोबिलायज करप हे करप हे तितले चर्च तितले इन्वॉल्व जायना. कदाचित अशें काय म्हणून सावथ गोवा कॅथलीक पॉप्युलेशन इज मोर दॅन नॉर्थ गोवा. सो एज अ रिजल्ट वॉट हॅपन 1,20,000 people Catholics as well as Muslims came out in large numbers. But I'm telling you, Manipur was a very, very strong factor. I'm telling you, Okay. because when we were all very agitated. I mean, every day you are seeing Manipur burning, rape, this, and there is absolute silence from the central government Correct, and correct. state government. And people came out in large numbers. So it's not just women's बरं organizations राजन which came out. तोच विषय घेऊन हांव तुजे कडेन परत येता. तो विशय असो की
चर्च इन्स्टिट्युशनान अशे तरेचें काम खूब केलां लोकांचे जनजागृतीचें. एका अर्थान चर्च इन्स्टिट्युशन करता आमची हिंदू संघटना जे पळयात, हिंदू मठ जे पळयात ते करतात कितें? फक्त पुजा करप, फक्त आरत्यो करप, पयशे एकठांय करप, भांगराचे कळस निर्माण करप, देवाचे आनीक मुर्ती तयार करप. एक डिस्कंटेंट आसता न्ही, एक राग जो आसता न्ही, आमी आतां मेरेन आमी पळयता, आमी पत्रकारिता करता करता तुमच्या लक्षांत आयला आसा, आमच्या लक्षांत आसा की साऊथ गोवा हो सदांच सजग. करेक्ट. तो मागीर एनवायरमेंट आसूं, तो साऊथ गोवा social विशेष issues तो आसूं, 66. सदांच एवरी टायम. नॉर्थ गोवा अशें जालां, नॉर्थ गोवा हो थोडे प्रत्येकाचे हे वेगळे आसा. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल बार्देस ते आपले इश्यूज घेवन वता, सत्तरी आपले इश्यूज घेवन वता. फॉर एक्झाम्पल मरे हांव ताचें उदाहरण दिता कितले खरें ते कळना. नॉर्थांतले म्हाका जुन्यो काबजादी पळयात त्यो तातूंत मातशे एक्टीव. हय, वेरेज सत्तरी जुने म्हणजे दोनूच सत्तरी आसा. करेक्ट. नवे काबजात जुने काबजादीन बरोबर. सावथाक एकच आसा, सालसेट. हय. बाकीचे हांगा आसा ते दोन आसत. करेक्ट. एक तिसवाडी आणि एक बार्देस. बार्देस. बाकीचे नवे आसा हय. तातूंत हें दिसूना. करेक्ट. कांय जर जें दिसलां तें सालसेटीन चड दिसलां. बरोबर. आणि आय थिंक नॉर्थन कॅम्पेनिंग जावंकूच ना. हय. आमच्या थी कोण येवंकूच हय ना. न्ही. सो पीपल ओनली डिडंट कम. ना म्हाका म्हजे प्रश्न म्हाका जाय तुजे कडेन जाय की हिंदू मठ करतात कितें पॉलिटिकल लोकांक अवेअर करपाचे नदरेन. हिंदू मठ कांयच करना. हिंदू मठ पॉप्युलरिटीचें हें पळयता, खंयचे वाटेन कोणाचें वजन चड आसा. विरोधांत हिंदू मठ केन्ना गेल्ले म्हाका दिसना. म्हणजे जर लोक एक पद्दतीन विचार करता तर बाबा ते करूं नाका, तुमी हें करा अशें सांगपाचें एकाय मठाचें हें नासता. आनी ते सांगय ना. तांकां दिसता थंय मागीर आमी पॉलिटिक्स नाही, आमचो पण नाथ संप्रदाय पळय आसा. एका तेंपार तांणी दारू मुक्ती खातीर काम केलें, लोकांक वायट व्यसनांनी बरोबर. आनी सामाजीक रुढींतल्यान भायर काडपाचो प्रयत्न केलो. सो त्या समाजान तुम्ही म्हाका तो समाज म्हाका एक सांग, तो समाज आतां चडांत चड बीजेपीचे पळय जे कितें गठबंधन आहा तातूंत भितर तुमी म्हाका एक सांगा, हय प्रत्येक उठ्ठा पॉलिटिकल लिडर आनी त्या मठांत वता हय आणि थंय वचून सगळ्या मुखार ते फोटो बिटो काढून ते पेपरांचेर छापून येता. दुसरो येता दुसऱ्या मठांत वता. करेक्ट. परत हो पहिल्याच केवे ह्या वेळा साऊथ गोवातल्या पोर्तुगाल मठाक एक पॉलिटिकल महत्व आयिल्लें पळयलें. सो सगळ्यात वचून ते पांय पडले. अशी जेन्ना परिस्थिती आसता न्ही, जेन्ना मठ जेन्ना पॉलिटिक्स लागीं करता, हय. ते खंयच्या कारणां खातीर ते वायटूच करता अशें हांव म्हणना. बरोबर. तुमी पयस रावा न्ही. जशें काही वेळा चर्च सांगता, जशें सभिनून सांगलें की चर्च एक सर्टन हाजे मेरेन जागृतीचें काम करता. ते एक्च्युअल हातून देवना किंवा लोकांक सांगयना, ते एक संदेश दिवपाचें काम करता. करेक्ट. कळ्ळें न्ही. हांगा कशें जाता, हांगा ते वता, सगळे जमता, थंय ते मागीर फोटो काडून घेता आनी कितें जाता, लोक कन्फ्यूज जाता. लोक कशे आसा, नॉर्थ गोवा प्रत्येक मनीस जर तुमी 10 घरां धरलीं, कळ्ळें न्ही, हांव जबाबदारीन उलयतां, तातूंत किमान 5 घरां ही खंयच्या ना खंयच्या मठा कडेन किंवा खंयच्या नाल्यार खंयच्या हाजे कडेन ती कनेक्टेड आसता. करेक्ट. सो थंय तो मोठो फरक पडटा. सो तूं म्हणटा तें एक खरें, ज्या पद्दतीन कॅथलीक चर्च जनजागृतीचें काम करता, रायट फ्रॉम डेव्हलपमेंट इश्यूज टू पॉलिटिक्स टू सोसायटी, एनवायरमेंट, हातूंत अशें तरेचें काम हिंदू जर समाजाक दिशा दिवपी मठांनी जर केल्लें, खूब फरक पडपाचो. लोक एक बरे तरेन एक मतदानाक सुद्दां लोकांक गायडन्स जाय न्ही. बरोबर. कशें लोक पयशे दिवन मतदान करतात, जात पळोवन मतदान करतात, धर्म पळोवन. हांकां त्यातूंतल्यान मातशें वयर काडटलो कोण? काडटलो म्हणजे मॉरलिटी एक लागता न्ही, एक मॉरल लागता. ते मॉरल मागीर ब्लास्ट उरना. एक्झॅक्टली. कळ्ळें न्ही. आनी मागीर तातूंतल्यान जाता कितें की भायल्यांचो आंकडो वाडत आसा. बरोबर. आनी भायल्यांचो तांकां लोक हे विकते घेता न्ही. आणि हे इलेक्शनान पयसो भरपूर वयता. आणि आतां मातशें अवेरनेस जाला की लोकांक तुमी 500 रुपीज घेता, या आतां फॅमिली परमीट 2000 रुपीज घेता, आणि मागीर तुमकां लाखाचें लुकसाण जाता. हे अवेरनेस आतां स्लोली येयला लोकां मदें. दुसरें अवेरनेस जे कितें लोकां मदें येयला ते गॉड फॉर फेथ आणि गॉड फॉर पॉलिटिक्स. म्हणजे जेन्ना धर्माचो वापर केन्ना जाता, म्हणजे खऱ्यांनी कितें भावार्थाक लागून तुमी देवा कडेन वयता काय तुमी पॉलिटिक्सा खातीर वयता. एक बरें उदाहरण राहिलें, अयोध्येक भितर बीजेपीचो कॅन्डिडेट उडयलो. म्हणजे तुमी रामाचें मंदीर बांदलें खरें, पूण लोकांनी मत दिलें ना. आणि हे फावटी जेन्ना पार्लिमेंट हॉलान जेन्ना NDAचें सरकार येयलें, तुमी पळयलें
कोणानी सॅफ्रन कपडे घालून आशिल्ले, सगळे वाईट घातलेले, आणि दुसरे जय श्रीराम म्हणून ना जय जगन्नाथ म्हणले. सो व्हेरी क्लियरली जय श्रीराम अयोध्यान मतां पडूं ना, पूण ओडिसान जगन्नाथ देव आसा थी मतां पडले. सो आतां जय जगन्नाथ. सो गॉड फॉर पॉवर इज सो क्लियर, नॉट गॉड फॉर फेथ. आणि हे Exactly. लोकांक आतां मातशें अवेरनेस नाही अवेरनेस नाही. हांव कितें म्हणटा तें देव तुमच्या घरान आसता तो बरो आसा, देवळांनी वता तेय बरें आसा, पूण राजकारण करून अशे तरेचे जे पळय कितें देवाचे स्तोभ माजोवप, धर्माचे स्तोभ माजोवप, आनी तातूंतल्यान एक राष्ट्रवाद म्हणून सांगप, आनी तुमी आमचे जर अर्दान आयले ना जाल्यार तुमी अराष्ट्रीय म्हणप. बरोबर. आता तुम्ही उदळ एक व्हॅलिड प्रश्न विचारलो की हे हिंदू मठांतल्यान कित्याक जायना अशें म्हणून. आता कोरोना सारखे संकट आयले हय किंवा वेगवेगळे तरेचे पुराचे संकट येता आणि कसले संकट येता. खंयचेय देवस्थान किंवा खंयचेय मठ जर फुडें सरून चला लागा कामाक, एक्झॅक्टली कळ्ळें न्ही, तुमी अशे तरेन मदत करा किंवा अशे तरेन तांकां मदत पावया, किंवा आमी आसा आमी जाय जाल्यार आमी मदत करता. पयसो खूब आसा, प्रचंड पयसो. पूण तो तातूंतलो कांयच पयसो हांव तुका सांगता, हांवें 2 देवळां कडेन कॉन्टॅक्ट केल्ले, बाबा तुमच्या देवळांनी 200 रूम आसात, हय. हे रूम काडून हांकां दियात, तांकां लोकांक वेगळे दवरपाचें आशिल्लें न्ही, थंय तांकां दियात. नकार दिलो ताणें. सो हाजो तुमचे पयशे कितें संबंद ऐश्वर्या ते कित्या खातीर चलना म्हणून आमकां कळना. सोशल कामां खातीर तर नाच. बरोबर. म्हाका सबिना बट इवन हांवें टीव्हीचेर स्वामीचो स्टेटमेंट दिल्लो की इलेक्शना टायमार. सो हें न्ही की ओनी चर्चा तर्फेन जनरल इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले, इवन स्वामीचे एक व्यू पॉयंट गेल्लो इलेक्शन टायमार. सो जनरल अशें कितें इन्स्ट्रक्शन्स जे दिवपाक जाय की धर्मा खातीर सांबाळपाक जाय अशें स्वामीन म्हणलेलें तें आमी आयकलां. सो रिलिजियस ऑर्गनायझेशन्स डीड प्ले अ रोल. म्हाका सबिना तुजे कडेन जाय की आमी जेन्ना स्टुडंट आशिल्ले तेन्ना आमी फक्त स्टुडंटाचे इश्यू घेवन मार्क्स स्कॅन्डल रस्त्यार येनाशिल्ले न्ही, आमी पॉलिटिकल अवेरनेसूय करताले. आतां पयर जेन्ना अमेरिकेच्या युनिवर्सिटीन भितर पॅलेस्टायन इश्यूचेर येदे व्हडले लाखांनी विद्यार्थी एकठांय जमले आनी ताणें आवाज उठयलो. हो जो पळय मुवमेंट 80च्या दशकान चलतालो तो सामको सद्या मेला. आनी ताका लागून एक स्टुडंटा कडल्यान जी पळय अपेक्षा, तरूण भुरगो आपले अपेक्षा व्यक्त करता, सोशल पॉलिटिकल व्ह्यूज एक्सट्राय करता, आपल्याला स्टँड सांगता आनी कांय प्रमाणाचेर प्रभाव घालता, तो सामको मेला. आतां कितें जालां न्हू, एक वातावरण जालां म्हणजे की फियर, भंय, की आपूण कितें म्हणलें की आपणाचेर जे फ्रीडम टू स्पीक फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है. सो कोणूय कितें वॉट्सॅपाचेर घातलें, आपले मत सांगलें, इमिजिएटली देर इज अ क्लॅम्प डावन. ओके. स्टुडंटाक एक सांग म्हाका, तूं जेन्ना पळय आशिल्लें, तूं जेन्ना स्टुडंट मुवमेंट आशिल्लें, तूं कितले वेळ भितर पडला? 6 वेळा पडला. तेन्नाचे स्टुडंट लिडर्स म्हाका खबर आसा तांकां कितले वेळा भितर उडयल्यात. तरी आसतना ते एजिटेशन करपाक भिनाशिल्ले. राजू बापती जेन्ना एजिटेशन करताले, हांव जाणा तांकां सांगताले तुमकां नोकरी मेळची ना, गव्हर्मेंट नोकरी मेळची ना, तुमकां ब्लॅक लिस्टान तुमी वतले. ताणें सांगलें आमकां कांय नाका, आमी झगडटले. सो तेन्ना ती पयली करेज आशिल्ली, जोश आशिल्ले, एक कमिटमेंट आशिल्ली. तो आज तुका ना दिसता काय? भुरगे फक्त अभ्यास करतात, कितें करतात? काय ते भुरगे आत्मकेंद्रीत जायत चल्ल्यात की आतां खुबशे कितें म्हणटा फक्त पॉलिटिक्साचेर फोकस ना न्ही, म्हणजे की विचाराचेर ना. आतां एंटरटेनमेंट आसा. आतां भुरग्यांचे आतां आवय बापूय जेन्ना भुरग्यांचे बद्दल उलयता ते देर टॉक इज अबाउट वीच पिझ्झा आनी वीच फक्त मोबायलाचेर पळय, मोबायल, मागीर दुसरी गजाल कितें जाल्या, एंटरटेनमेंट. दुसरी तुमच्या टायमार किंवा आमच्या टायमार खंयचेच जे स्टुडंट ऑर्गनायझेशन डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीच्या अंडर आशिल्ले. थोडे आशिल्ले, तेन्नाय काँग्रेसीचे आशिल्ले, पण इतले राजूबाब नाशिल्ले. इंडिपेंडंट हे खूब आशिल्ले, लोकूय स्टुडंटूय आशिल्ले. आतां तुमचे ऑर्गनायझेशन किंवा संदेश प्रभुदेसाय तांचे ऑर्गनायझेशन ही तशी डायरेक्ट खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीच्या अंडर नाशिल्ली, जी मेन ऑर्गनायझेशन आशिल्ली. आतां भुरगे कॅम्पसांत वता आसतनाच पॉलिटिकल पार्टीच्या बरें. म्हाका राजन तुका एक म्हत्वाचें म्हाका विचारपाक येता अशें, मिडियाचे बद्दल तूं कितें सांगतलो? हें जें पळय कितें अवेरनेस करप आसता, लोकांक जागृत करप आसता, हो रोल मिडियान वेवस्थीत केला ह्या इलेक्शनाक. कारण कित्याक जाणा, जेन्ना एक्झीट पोल आयले
एक्झिट पोलांनी 115 एक्झिट पोल आशिल्ले, व्हेरी इम्पॉर्टंट न्यूज पेपर्स, मिडिया हाऊसेस प्लस कांय प्रोफेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हांणी 100% दिलें NDA जिखून येता, BJP कितलेशे मेळटात, NDA तर 400 वयर पावतली आनी कोण ताजेर उलयलो ना, वेगळो आवाजच कोण काडनाशिल्ले. आनी ताचे नंतर पळय डिस्कशन जालें, ताचें डिस्कशन अशें जालें की फ्रिडम ऑफ स्पीच ना इंडियेक. ताका लागून जाता कितें की खरो लोक पळय जो कितें मतदान करता वचून पळय उलयतलो तो उलयच ना. ताका लागून रॉंग मेसेज मिडिया हावजा कडेन पावली, रॉंग मेसेज एक्झिट पोलांतल्यान भायर आयली. सो हें सगळें जें पळय कितें मावलां म्हाका जेन्युइनली दिसता की एक्झिट पोल जर थोडे सोडले अवघे जाल्यार एक्झिट पोल इंडिपेंडंट आशिल्ले अशें म्हाका अजिबात दिसना. देर इज नो इंडिपेंडंट. आतां ते इलेक्शनाचे कोणाचे तरी इन्स्ट्रक्शनाचेर येताले, ते कोणाचे तरी चुकीच्या माहितीचेर येताले किंवा फीड केल्ल्या माहितीचेर. हांव एक्झिट पोल हो म्हजो विशय न्ही, म्हजो विशय मिडिया फेल. हय सामकें मिडियाचें I'm दिसता. telling you. कारण Mainstream media म्हणटा, भायर जें चित्र आसा, भायर जें चित्र आसा, समाजात जें चित्र आसा, साऊथ गोवात जें चित्र आशिल्लें तें आयलेंच ना न्ही खरी पेपरांतल्यान. खबर. ते पेपरांत तुमकां खंय वाचपाक मेळ्ळा म्हाका सांगा. बरोबर. हें नाशिल्लेंच न्ही. नाशिल्ले ते. म्हाका आनी एक हांव सांगता, म्हाका एक आमचे जे इश्यूज आशिल्ले, हय. आमचे जे इश्यूज आसा, हांवें जेन्ना इलेक्शन जाता देन जे इश्यू हरशीं आमचे पत्रकार मित्रता वळख आसा, जेन्ना प्रेस नोट आमी धाडटा फटाक करून येता. ओके. पूण इलेक्शना टायमार जे आमी इश्यूज मांडटा ते येना. आनी इवन आतां आमी GBAचे आतां इतले पब्लीक मिटींग केले, हें केलें, आतां 39A 17(2) आतां परत आतां रिजनल प्लॅन आनी झोन चेंज इश्यूज आसा ते सगळे मिडियान कवर करूंकूच ना. आनी ते एलिजन्स पळय आसा अमके पार्टीचेर आनी अमके हेजेर ते सारके तूं म्हणटा मिडिया इज टोटली फेल. इट इज बायस्ड. इट इज मिडिया बायस्ड. मोठ्या प्रमाणात फेल जाला, खास करून एनालिसिस मिडिया कडल्यान कांयच ह्या वेळार. पूण मागीर सोशल मिडिया फोटो Social media ऑल was ओव्हर more इंडिया दे yeah. से दॅट दे हॅव सोशल मीडिया वॉज व्हेरी एक्टिव्ह. आनी आतां कितें जालां की बोथ सायडा Exactly. सपोर्ट करपाकूय एक्टिव्ह आशिल्ले आनी oppose करपाकूय सो active देर इज आशिल्ले. कितें म्हणटा की बोथ व्ह्यूज वर देर. आनी जे इंडिपेंडंट जर्नलिस्ट आसा जे अशे आतां स्टुडियोन बसून आमी डिस्कशन करता, सो स्टुडियो यू हॅव अ चॉयस कोणाक आपोवपाचें आनी वन सायडेड प्रो एस्टॅब्लिशमेंट डिस्कशन करपाक ही तुमची चॉयस. पूण जेन्ना सोशल मिडिया कितें आहा, जे कोणा कडेन जे ऑल्टरनेटीव व्यू आहा, दुसरो व्यू पॉयंट आहा, ती चर्चा जाताली आनी ते सोशल मिडियाचेर येताली. सो आनी सोशल मिडिया आतां चड लोकांक पावता. साविनाबाई आमकां चित्र आमकां जे थंयचे जे कळ्ळें ते सोशल मिडिया वयल्यानच कळ्ळें. मेन स्ट्रीम मिडिया वयल्यान आमकां कांयच कळूना. एक्झॅक्टली. सो म्हाका एक सांग राजन, आमचो कार्यावळ सोंपत जालो. म्हाका दोगी जाणां कडल्यान परत ह्याच विशयाचेर येवपा जाय. वेंचणुकेन भितर सिवील सोसायटीक आतां चड रोल प्ले करचो पडटलो. येस डेफिनेटली. सिवील सोसायटी अशा खातीर की सिवील सोसायटी वॉचडॉग म्हणून काम करता आनी बाकीचे जे संस्था आसा, आतां प्रेसाचे आमी म्हणलें, प्रेस कोणाच्याय प्रभावा सकयल येवपाक शकता, कोणाच्या प्रेशरा सकयल येवपाक शकता. सिवील सोसायटीचेर कोणाचें प्रेशर ना. आतां NGO फॉर एग्जाम्पल उठ कोणी उठता आनी NGOचेर अटॅक करता. आतां आज हांवें क्लॉड अल्वारिसाचें एक हें वाचलां, ताणें स्टेटमेंट केला की हे जे 39A आसा ताजे वयल्यान आपूण कोर्टात चॅलेंज करतलो म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो ही जी गजाल आसा ही जर गजाल जायना न्ही जाल्यार त्या हातून जी सद्याची फरफट चालू आसा न्ही ती थांबची ना. म्हाका एक सांग, निमाणो तुजो म्हाका सबिना तुजो एक हें जाय. राजनान म्हणलें की सिवील सोसायटीक चड एक्टीव जावचें पडटलें. सांगप सोंपें. हय. वॉट आर द कन्स्ट्रेंट्स? कन्स्ट्रेंट की सिवील सोसायटी कितें आतां NGO जे म्हणटा न्हू, आतां जे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेणीन बी आतां NGOsचे आपले NGOs फॉर्म केला. आतां विमेन्स ग्रुप आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक पयशे वाडटा. ओके. सो दे आर बायींग कितें म्हणटा ते एलिजन्स. सो तांचे उजी मागीर लोक उलयना आनी हे कितें थोडे कितें येता तांकां ते बंद जायत म्हणून प्रॉब्लेम. आतां समज तूं एक प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट चलयता संघटना, सिवील सोसायटीचो डेंजर म्हळ्यार कितें, सिवील सोसायटी लोकांचे केसी घाल्यो, तांचे सगळे फंड्स बंद केले, तांचेर इन्क्वायरी घाल्यो, तांचे ईडीचे धाडी घाल्यो, मिडिया हावसाचेरय धाडी घाल्यो. तांकां जो पळय फॉरेन फंडींग येतालें, बऱ्या कामा खातीर फॉरेन फंडींग येता तें बंद आमी केलें. अशें म्हणना की सगळे NGO ना हें आसा. सगळी या
No, so काही कितें genuine आहा आसा न्ही, तांचो की, विचार करा न्ही. पॉलिटिकल क्लास हां. जे आमी आतां हो फूल इलेक्शन जे जालां वॉज अगेन्स्ट फॅसिझम टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स. Correct. हो मेसेज सामको क्लियर आसलो जे डेमोक्रेसी पळय आहा जे डेमोक्रेसी म्हणजे की पीपल्स वॉयस फ्रीडम ऑफ स्पीच हे सामकें डेंजरान पुरो आसता. इतल्यान हांव सोंपयतां. म्हाका दिसता एक बरें की कशें जाणा मोदीचें हें पळय 3O टर्म पळय आसा ही कशी आसतली. कांय जाणांनी प्रिडिक्शन केलां हे 2 फोर्सीस तांकां पळय जे मेळ्ळ्यात भायल्यान पळय सपोर्ट केला ताका लागून मोदी भायल्या लोकांचेर चड अवलंबून आसतलो आनी ताजी पळय जी तत्वां ती तो पातळ करतलो काय कितें. पूण अशेंय एक फॅक्टर आसा ते म्हणटात की मोदी चड टाठर जातलो, चड स्ट्रिक्ट जातलो, चड इल्लो आपल्याले पळय जे कितें फोर्स आसा तो चड दबाव वाडपाचो प्रयत्न करतलो. म्हाका दिसता लोकशाय जर घट जातली न्ही जाल्यार लोकशायेन भितर विरोधी पक्ष आनी सत्ताधारी पक्ष See, every हे दोनी action- जाण ह्यो दोनी घटक घट जावचे पडटले. तांचे भितर एक बॅलन्स आसचो पडटलो आनी बॅलन्स कोण सांबाळटा फक्त विरोधी पक्ष न्ही त्या खातीर सिवील Civil society. सोसायटी मिडिया स्टुडंट मुवमेंट्स आमच्यो पळय जे रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स आनी एकूण पळय ज्यो लोकशायेच्यो घट करपी ज्यो पळय संस्था आहेत त्यो म्हाका दिसता हांकां सगळ्यांक एकठांय जावन काम करचें पडटलें. एकाच पक्षाक भरभराट भरपूर मतं दिली तांकां जिखून हाडले आनी प्रेसिडेंटल सिस्टम जावपाक दिली अशें काय आमचे प्रोफेशनल आनी जे पळय उच्च शिक्षीत तांकां दिसता. पूण तशें घडपाक जायना. लोकशाय घट जावची पडटली. आमकां लोकशाय घट जातली हें दोळ्यांत तेल घालून पळोवचें पडटलें. म्हाका दिसता तरच आमी वाचपाक शकतले. Yeah. मिडिया NGO सोशल कार्यकर्ते हांकां चौकट आसल्यारूच लोकशाय घट But जातली. let me tell you, every action has an equal and opposite reaction. Okay. So democracy will survive in. व्हेरी नायस. ह्या तुज्या पॉझिटिव्ह उतरांनी आमची ही कार्यावळ सोंपयता. डेमोक्रेसी वील सर्वायव. पूण बेटी सरावाईनी लोकांचो आमचो Yeah. सगळ्यांचो हातभार लावचो पडटलो. इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात. सबीना तूं आनी राजेंद्र देसाय आमचे कार्यावळीन आयले आनी बरे चर्चेक तुमी हातभार लायलो. तुमचे हांव दोगूय जाणांचो उपकारी आसा. Thank you. पळयत रावात गोमंतक TV. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919.